तुझ्या नावान सौम्या भक्तीना मी आयल्या भेटूच्या कमकान सांबलिदान दयेन आमकां तूं फावो करदन्या घेवच्या तुझे दैवीक वरदान सर्गी मनान आमकां तूं पोसताय पुण्या वायना तुका स्तुतिताय जिविता कारणान दादोस करताय तुझे दय आमकां एकवटायताय तुझ्या नावान सौम्या भक्तीन आमी आयल्या भेटूच्या आमकां सांबलिदान दयेन आमकां तूं फावो करदन्या घेवच्या तुझे दैवीक वरदान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भावा भयणीनो, आयची देवस्तुती पातक पयस कर सदांच देवाक तशेंच एकामेकाक विधेय जावन खालते जावन जीवक आपोण दिता. सांगतास आज इगर्ज माता जेजूचे ल्हानपूल सांत तेरेजाची परब संभ्रमता आनी विधेयपणाक खालतेपणाक ती एक वर्ती निदर्शन जावन आसा. ह्या सांतिणेचो आमी आज ससाय मागया. सांगतास आमचें जिवीत ह्या दिशेन रुता करूंक सदांच देवाच्या उतराक विधेय जावन जियोवंक आनी अशें फातक पयस करूंक जाय आसली कृपा मागोवन घेवया. उतरां करण्याने आदारल्या सर पातकांची दूख धरून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारू वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून म्हागे वोव सदांच सावका मोरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता
तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सौम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सौम्या देवा देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन काळजा मनान घेऊन आयले सर इराद्यां खातीर ह्या मिसावळार आमी मागया सांगत आस जी इरादे हांगासर बॉक्सान घाल्ले आसात त्या इराद्यां खातीर सांगत आस आमच्या कुटुंबा खातीर जी कुटुंबान जल्मा दीस संभ्रमतात तर वा लग्नाचो वार्षिकोत्सव ह्या इराद्या खातीर मागची आनी आज विशेष रितीन देवादीन बेनेडिक्ता पिंटो आमच्या एका ब्रदराची आवय काल हार्ट अटॅक जावन सरल्या तिच्या आत्म्या खातीर आमी मागचे सांगत आस दुखेस कुटुंबा खातीर आमी मागया प्रार्थया सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजी अगणित पदवी भोव कर फातक्यांची दया करून आनी तांकां बॉक्साणें दिवन तूं दाखयताय आमा फातक्यांक सदां कनवळायेन वागय आनी तुज्या बसावण्यांक सगळ्या काळजान नत्रेगून सर्गींचें सूख आमी जोडीशें कर आमच्या सम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव त्यो सगळे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुमी म्हणटात सर्वेस्पर करता तें सारकें न्हय इस्रायेलाच्या घराण्या आयक हांव करता तें सारकें न्हय वा तुमी करता तें सारकें न्हय नितीवन मनीस आपलें नितीवनपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणें केल्ल्या वायटा लागून मरता पूण खोटो मनीस आपल्या खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयता आपणें केल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें पाट केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो तो मोडचो ना देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा तुवें दाखयलेल्या दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा तुजे मारूक म्हाका दाखय तुज्या सताचे वाटेन म्हाका सोलून व्हर
शिकय कित्याक तूं म्हजो देव तुंस म्हजो तारो तुवें दाखयलेल्या दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. उगडास कर सर्वेस्परा सुरवीरतान तुवें दाखयलेले विश्वासीपण केदींच विसरूं नाका पुर्विल्ल्या काळाचो तुजो मोग. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास धरिनाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन म्हजो उगडास कर. तुवें दाखयलेल्या दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. तुवें दाखयलेल्या दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. सा पावलून फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, जर क्रिस्त तें कसलीय बुजवण तुमी म्हाका दितात वा मोगातावन येता तें उत्तेजन तुमचें तें कांय आसा. जर आत्मीक एकवट तुमी कांय दाखोवचो आसा वा एकामेकाच्या मायपासान आनी कणवळायेन तुमी भरल्यात, तर एकच मोगान, एकच आत्म्यान आनी एकच मनान एकवट सांबाळ म्हजो संतोश तुमी भरपूर करा. स्वार्थाक पडून वा पकळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाका. भगार कालत्या मनाची जावन हेरां तुमची प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. तुमचो स्वंत आदाय पळयनाका. भगार हेरांचें बरेंपण तुमी सोदा. तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं. सैबान तो देव तरी त्या समसमपणाक तो लोबदोन रावलो ना. भगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतोकर मरणा पर्यंत, कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवापरास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशीवेली भाग्गो जय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंडी, सर्गी, संवसारी आनी पातळी आनी परगटी जय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. म्हजे बोकरे म्हजो तळो आयकतात म्हणटा सुमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माते बापरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. प्रधान याजकांक आनी जुदेवाच्या मालगाड्यांक जेजून म्हणलें, आतां तुमकां हें कशें दिसता सांगा. एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तो आपल्या पयल्या पुता सरशी येवन म्हणालो, पुता, तूं आज वचून दाखा म्हळ्यान काम कर. ना, हांव वचना, ताणें जाप दिली. उपरांत ताणें आपलें मन बदलिल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापाय धाकट्या पुता सरशी येवन तशेंच म्हणा लागलो. जायत बाबा वेता म्हणून ताणें जाप दिली, पूण तो गेलो ना. ह्या 2 पुता पैकी कोणें तर बापायची खुशी केली. तांणी जाप दिली पयल्यान. जेजून तांचे लागीं म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, सुंकागर आनी कालवंतां तुमचे प्रास पयले सर्गेच्या रासांत रिकतात. कित्याक तुमकां जिविताची सारकी वाट दाखोवंक दिवंक म्हूण जुवांव आयलो, पूण तुमी ताका सत म्हटलो ना. सुंकागारांनी आनी कलवंतांनी ताका सत म्हटलो आनी तुमी पळयलें जाल्यार मन बदलून ताका सत म्हटलो ना. देवाचे उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. खंयचेय एक फंक्शन वा प्रोग्राम योजन आसा करतना आमी जमत आपयता वा मिटींग म्हणटात. आनी त्या जमतीर विविध जबाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विविध मनीस घेतात. थोडे आपूण ही करता तें करता म्हणून मुखार येतात, तर मागीर थोडे म्हज्यान जायना, म्हाका तें कश्ट अशें जबाबदारी घेनात वा फोर्स केल्यार जाल्यार ट्राय करता म्हणटात. पूण फंक्शन जालें, प्रोग्राम जाल्या उपरांत जर तर आमी व्हरून पळयता तर वा विमर्श करून पळयता तर जायते फावटी जबाबदारी घेतल्यांच्या की चड काम करचें जें कोणी जबाबदारी घेवनात पळय, म्हाका करूंक जायना, म्हज्यान जावचें ना, तांणी काम करचें चड. आनी जे कोण जबाबदारी घेतात, हांव हें करता तें करता बडाय उलयतात, तांणी करचें काम उणें म्हणयत. हो आमचो दिसपडचो अनुभव. एलिसांव आयले म्हणटना, इलेक्शन आयलें म्हणटना परत आमी आयकता वा आमचे राजकीय फुडारी हांव हें करता हांव तें करता, तुमकां वोटा खातीर जायते लोकांक बुलयतात. अच्छे दिन आयेगा, बरे दीस तुमकां म्हजे तावन आमचे तावन मेळटले. आनी अशें जायते बसावण्यो करतात. एलिसांव जालें आनी केल्ल्यो बसावण्यांक तांकां विसर पडटा, बसावण्यो थंयच उरतात. आधुनीक काळार यस मॅन सदांचें जालां. खंयचेंय कितेंय सांग, यस आय एम रेडी. यस मॅन उतरां जसो उरता, जायते फावटी तें कार्याक जायना. आमच्याच कुटुंबांनी, आमच्या घरांत जावंक पुरो, आमच्या ऑफिसांत जावंक पुरो, आमच्या वाड्यांत थंयसर फिरगजेंत जायते फावटी जायत्यो जबाबदारी कामां आसतात. आनी त्यो जबाबदारी थोडे फावटी आमी घेवंकूच जाय, आमी घेता, पूण पोंताक आमी पावयना वा थोडे फावटी जबाबदारेन आमी चुकता म्हणयत. आनी असलोच एक सन्निवेश आज जेजू आमच्या मुखार दवरता. 2 पुतांची ती वोपार. थंयसर आसा पयलो पूत मलगडो जावंक नासतलो, खंडीत जावन बापाय आपल्या पुता सांगता, पुता कामाची गरज आसा, काम बाकी आसा, शेतांत वचून म्हणजे दाका मळ्यांत वचून थोडो वावर कर. आनी भोवशा ताचें उतर आयकत आसतना पुता असो तो दिसता थोडो गंभीर स्वभाव असो तो, वा खडक म्हणयत एका रितीन बापायक अविधेय जावन सांगता, ना म्हाका
दाखा मळ्यांत वचून काम करूंक जायना, जावचें ना. आनी उपरांत तो मोतीन दाटयता आपल्या बापायक हांवें दुखयलें, बापायन सांगलें काम करूं ना म्हणून मन बदलिता आनी दुसरो सुनिचेव घेता, बापायन सांगलें काम वचून करता. आनी खंडीत जावन हें पळयल्लें बापायक खंडीत खुशी जाली आसतली. आनी जेजू थंयसर ह्या पयल्या पुताक वा व्हडल्या पुताक, पातक्यांक, कलवंतांक, अनभवडत्यांक सरी करता. कित्याक जो हांव बावतेस आयलो ताणें थंयसर जेजूची वाट तयार केली. पातकी जिणी सांडून नवी जिणी आपणावंक आपोवणें दिलें आनी जायते पातकी, कलवंत, अनभवडती वा अक्रिस्तांव अनभवडती मुखार आयले. जो हांव तांणी पवित्र स्नान घेतलें वा जॉर्दान न्हंयेंत स्नान घेतलें आनी जिणी तांणी बदलिली आनी अशें जेजूच्या येण्याक ते आयते जाल्ले. त्या देखून थंयसर ह्या पयल्या पुताक जें ताणें मन बदलून बापायची खुशी केली गी असल्या फातक्यांक जेजू थंयसर पयल्या पुताक सरी करता. आनी एका खुशीन आसा तो ओपारींतलो दुसरो पूत पळोवंक भौशा बैल्या देखीक यस्मॅन. बापायन सांगलें उतराक वय म्हणलें, बैल्यार पळयतना मोवाळ काळज आसो, बरो गूण आसो, शेगूण आसो म्हणलें दिसता तरी काळजांत तो तसो नातुल्लो. बापायच्या उतराक वय म्हणलें ताणें, तशें ताणें करूं ना. आनी थंयसर जेजू वांजेलांत इच्छा जुदेवांक, शास्त्री फारिजेवांक ह्या दुसऱ्या पुताक सरी करता. आमी जाणाव जुदेवाक देवान कितले पुराक केले म्हणून. जुदेव परजेक मोइजे मुखांत्र 10 उपादेश दिले आनी थंयसर मोइजे मुखांत्र त्या जुदेव परजे लागीं देवान करार केल्लो आनी त्या कराराक त्या जुदेव परजेन वा जुदेव लोकांनी वय म्हणलें, तूं आमचो देव, आमी तुजी परसा आनी जें कितें तुवें आमकां सांगलां आमी पाळटले हांव. पूण दीस वेता वेता आमकां कळोन येता की पवित्र पुस्तकांत कितलेशे फावटी दिल्लें उतर तांणी पाळूं ना वा सोल्ल्या प्रमाणे तांणी ते जियोनात. तशेंच शास्त्री फारिजेव लोकांच्या नदरेक सोबीत दिसताले, बरें दिसताले आनी बैलान एक वेस बोंगयताले. आमी बागेवंत देवाचे उतरां पाळचे, उपदेश पाळचे म्हणून, पूण काळजान ते देवा तावन पयस आसले. त्या देखून थंयसर शास्त्री फारिजेवांक, जुदेवांक जेजू ह्या दुसऱ्या पुताक सरी करता. बैलान वय म्हणलें, फकत इजाया प्रवाच्या उतरां सांगचें तर फकत तोंडांनी तुमी म्हजी स्तुती करतात, पूण तुमची काळजां म्हजे तावन पयस आसात. आनी हे मनीस ह्या वर्गाचे वा दुसरो पूत त्या वर्गाचो जावन आसलो. तर आमी खंय आसा? पयल्या पुता बरी गी, दुसऱ्या पुता बरी गी, खंय आसा? दुसऱ्या पुता बरी आमी पवित्र स्नाना वेळार तुमी काजार जाल्ली तुमच्या काजाराच्या दिसा काजाराच्या सक्रामेंता मुखांत्र आमी याजक आमच्या वडदीच्या सक्रामेंता मुखांत्र आमी देवाक यस वय म्हणून जबाब दिल्या, बसावणी केल्या आनी आज आमकां देवाचें उतर परत जागयता. ह्या बसावण्याक आमी बसावणी पाळल्या गी, ह्या बसावण्या प्रमाणे आमी जिवन आसा गी ना. आज देवाचें उतर आमकां परत जागयता आनी ह्या दिशेन आमचें जिवीत आमी परत मांडून हाडूंक जाय. नंतर त्या पयल्या पुता बरी बैलान येस म्हणून भितर नो कितेंच उपकारचें ना. आनी त्या देखून आयच्या पयल्या वचपात आमी आयकलें आमी कितें करूंक जाय म्हणून. थंयसर एजेकियल प्रवादी
इस्रायल पुर्जेक सांगता खोटो मनीस आपले खोटेपण सांडून न्याय नितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयतलो. खंयचेय खोटेपण ते जावं कसलीय पातकां जावं तो आपले पातकां सांडून नवी जिणी जियेवंक मुखार येता तर मन आसा तर प्रयत्न करता तर तो वाचतलो. आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें पाठ केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो. आनी एका कुशीन थंयसर नितीवंत मनीस आपले नितीवंतपण सांडून वायट करता तेन्ना तो खंडीत जावन मरतलो. तेन्ना तो आपणे केल्ल्या वायटाक लागून मरण पावतलो, नाश जातलो. तर मग भाव भयणीनो, आमी कितें करूंक जाय म्हणून थंयसर एजेकियल प्रवादी जें कितें इस्रायल पुर्जेक सांगलें तें आमकांय सांगून आसा. कसलें तें वायट जावं, कसलें तें सूख जावं, कसलें तें पातक जावं तें आमी सांडून नवी जिणी सुरू करची. आनी ह्या दिशेन सांत पावल आमकां सांगता क्रिस्ताची देख घेवंक. आमी समेस्तांनी क्रिस्ताची देख घेवंक जाय. तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावंक जाय. तुमचें जिवीत क्रिस्ताचें जिवीत जावंक जाय. क्रिस्ताचें जिवीत जावन आसलें खालतें आनी विधेयपणाचें. खालतेपणान आनी विधेयपणान बापाची खुशी ताणें स्विकार केली आनी विधेयपणान आम्हा समेस्तांक ताणें ससनाचें जिवीत जोडलें. तर मगाळ भाव भयणीनो, ह्या दोगा पुतांची वपार आनी उतरां सांगचें तर आमची वपार जावन आसा. त्या वपारींत थंयसर कोणाचें नांव काडूं ना, त्या पुतांचें नांव सांगूंक ना. त्या देखून थंयसर आमचेंच नांव घालयत. थोडे फावटी आमी त्या पयल्या पुता बरी चलताव जावंक पुरो आनी थोडे फावटी आमी त्या दुसऱ्या पुता बरी चलताव जावंक पुरो. वय म्हणलें आसा मस्त फावटी आमी देवाक आनी एकामेकाक, आनी थोडे फावटी तें वय म्हणलें येस म्हणलें आमी जियेनाव. थोडे फावटी ना म्हणलें पूण मन बदलून उपरांत आमी केल्ल्या जावंकी पुरो. पूण थंयसर तिसरें ऑप्शन आसा. आमी तिसरो पूत जावंक जाय आनी तो तिसरो पूत जावन आसा जेजू. बापाक ताणें वय म्हळें आनी तें वय तो आपल्या जिवितांत जियेलो. खवणेतावन खुर्सा पर्यंत थंयसर बापाची ताणें खुशी केली. आनी आमी तशेंच करूंक जाय म्हणून आज देवस्तुती आमकां आपयता. आमी त्या तिसऱ्या पुता बरी देवाक सदांच एकामेकाक सदांच वय म्हणचें आनी त्या उतरा भशेन सदांच जियोवचें. कश्टांचें तें खंडीत एक चॅलेंज पंता आव्हान आमकां जण एकल्याक. त्या देखून ह्या दिशेन देवाची कृपा आज आमी मागया. आनी ह्या दिशेन आज इगज मतां आमच्या मुखार दवरता जेजूच्या ल्हान फुलाची देख सांत तेरेज. जेजूचें ल्हान फूल म्हणून तें नांव वाडलें कित्याक ल्हान संगतींनी तें देवाक वळखूंक शकलें. वा देवाकचे हजारपण हर एका संगतींत तें तोंड तें जावं तें काट फुलां तें जावं हर एका संगतींत तें देवाक पळोवंक शकलें आनी देवाक अर्घ दितालें. आनी आपल्या जिवितांत ती थंयसर भितरली माद्र जावन 4 ओडोदीच्या भितर सदांच खालतेपणान आपणाचें काम करून विधेयपणान आपणाचें काम करून थंयसर शांतीपणाच्या उंचल्या पावंडाक तें पावलां. तर मगाळ भाव भयणीनो, ह्या शांतिनीची आमी देख घेवची आनी आज प्रत्येक जावन वो संदेश आमच्या मुखार आसा. सदांच पातक सांडून खालते जावन देवाक एकामेका ते विधेय जावन जियोवंक कशें जेजूचें ल्हान फूल हें जिवीत जियेलें की आमी जियोवंक प्रयत्न करया आनी साल्वासाव बेसाव आमचें करया. त्रिएक देवातय आमचो बोवाळ ताता सांगाता उसारया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नान दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार. आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापा तावन जल्मला. देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपजल्लो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडणे पासत
सरकार तावन तो देवलो तो मनीस जालो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवंकवा मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोन्स पिलाताकाल ताका कुडसार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताव निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसत्व नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता पातळच्या बक्षण्या खातीर एकच पवित्र स्नान आसा म्हूण सत म्हणटा आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप आमचे थंय तो सदांच काकुळदार आनी बक्षुंचो ह्या बापा लागीं आतां आमची सर प्रार्थना भक्तीपणी उबारया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या कुटुंबाची जबाबदारी सांबाळच्या आमच्या पापा साहेब बिस्प याजक आनी धार्मीक मुखेल्यांचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक पाटय तांचे आपोवणें भाग्यवंतपणान सांबाळून तें कार्यागत करचें बरें मन आनी धैर्य दी म्हूण मागतांव. जबाब बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी हातीन घेतलेलीं कामां पोंताक पावोवंक आनी गरजेवंताच्या समस्यांक तांणी स्पंदन करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणें आयक. कुटुंबांत वडिलांनी आपली जबाबदारी बऱ्यान सांबाळूंक तशेंच भुरग्यांनी तांकां खाल जावन चलोवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या युवजनांक बरो फुडार भुरग्यांक शिकपान जैत परगांवांत आसलेल्यांक तांच्या वावरांत तृप्ती रयतांक तांच्या कामांचो प्रतिफळ पिडेस्तांक बरी भलायकी लाभय म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणें आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जाल्ल्या आमा समेस्तांनी कालतेपणाची जिणी जियेचें आनी बऱ्या करण्यांनी एकामेकाची सेवा करचें भाग फावो कर म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणें आयक. थोडो वेळ मौनपणी आमच्यो कसकी तशेंच कुटुंबाच्या हेर इराद्यां खातीर आमी मागया. मोगाळा बापा आमी आज तुजे मुखार दवरलेली ही मागणी दयेन मानून घे. आमी कितें आमच्या काळजाचे अत्रेक उबारल्यात ते तुजे समोर पावो. सुखाळी आनी आखाळी तूं आमकां पाव अशें आमी तुजी खुशी करच्यांनी आमी तुजी खुशी कर दाखोवची कृपा आमकां तूं सदांच फावो कर. हें मागता हांवच्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Undokomanso harnaya swigar Baba Vaindakanso harnaya swigar Baba Amkasa भेटैता स्वीकार कर बाबा जीवन
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. कनवळ्या देवा, आमी तुका वोपताव तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे, जावं तें आमकां सगळ्या देण्यांची निरंतरी वळची जर हें मागता हांव त्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो, आमची काळसा उबारुया, आमी ते सर्वेस्परात सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदुदर आणि ससनाच्या देवा, सवकळणे सवथै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो, हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें, आपल्या कश्ट मरणावर सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जन्मपण जिखल्या आम समेस्तांक जिवी ससनाचे, आपल्या महिमे वंसर प्रवेशा वरवीं उगडले आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां बराबर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dărbaranțo servesco tu. Sărgani somsar vădlatu geam, voi baba. Un săghitu ca cer, un săghitu ca cer. सर्वेस्वराचे नावी येतात काजर. Un săghitu ca cer, un săghitu ca cer. बापा, करस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवळ जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांच्या बक्षांनी मिळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशे पसत हें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सगट परगटुया. सुम्या जेसू तुझे मरण आमी समरका, तुझे पुनर्जीवन
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी हे सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांस आमच्या भाग्यवान बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो प्रवस्व धरून मेल्ल्यांचो ते आमच्या भाव मनीच्या कर तांकां आनी तुजे सुगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मेळे देवाचे मागीर सांगती भाग्यवान तुजे तुजो पती भाग्यवान धर्मदूत जेजूचे ल्हान पोसान तेरेस आनी तुका मागल्यान सगळ्या भक्तां आनी सर भाग्यवंत धर्म आनी सर काळी तुका मागल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससऱ्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सदांच वायट पयस करून आनी देवाच्या कुशेक विधेयक खालते जावन जिवंक सर्गींच्या बापाचो आदार मागून सांगाता. मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येव तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सगळ्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वता ती आमच्या जरती आनी क्यास थाडे न जावं पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिव. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हाका फावना पूण त्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका
म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझी विलासो सासनी जीवांका दिवसो सरकारासात वरून पावसो उंडो तू सडवणेसो जिवी दिवच्या जिविताच्या दातारा जेजू आमच्या महिमेच्या सर्वतारा काकुतीच्या सागोरा राखणेच्या पागोरा काळजांती देव कुंवरा. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर वायटांक वो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक वखद जावं. जशें ह्या रितींत जेजूचें मरण संभ्रमून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशें सर्गार ताच्या वैभवांती आमकां वांटो मेळ्ळो. हे आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडकार. ओ संसार तुका सांडितरी हांव
सांचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनाथूनय म्हाका आवयचे कुशीक आसतना हांवें तुका विसला हाताचे ह्या मोच्या तुझे नाव लिखला नाव तुझे लिखला हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनाथूनय म्हाका मोगाळ पुत्रा सोबे अमकान मरी आशीर्वाद देवांका भगवंत पुरुषाचे कुर्वे निवारण आमच्या देवा आमच्या स्मरण दे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.